जेवपाक बसल्या. हाय कर मरे. सोय ओय कोय गे इंटरव्यू चालू आहे. चिल्ड कर रे चिल्ड. आई म्हणजे कॅस कशा किती रे कपले सो हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी. आय होप सो तुम्ही सगळे आसतले आनी सगळे आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर फायनली म्हणटा तसो आयज आमचो प्लॅन जालो आनी काल तर तुमकां खबरूच आसतलें भरपूर सो आमी बाजार बीन केलो. तर तुमच्या मनात प्रश्न पडलाच आसतलो एक्झॅक्ट की ही खंय वयता काय म्हणून. सो फायनली आमचो प्लॅन जालो बिचार वचपाचो आनी आयज आमी बिचार वयता. हांव मम्मी आसतली, संजय आसतलो आनी एक मेंबर आसतलो. तो कोण आसतलो तो तुमकां मागीर कळटलें बिचार गेल्या उपरांत. सो भरपूर एक्सायटेड आसा आनी गडबडीन ब्लॉग्स स्टार्ट करता. कारण तुमकां खबरूच आसतलें भायर बीन खंय वचपाक जाय म्हटल्यार सगळी बॅगां पॅक करा, डबे पॅक करा, अशें करून गडबड आसता सगळी सामकी. सो फायनली आमचो प्लॅन जालो आनी तुमचे खूब जाणांची रिक्वेस्ट आसली की खंय तरी भायर वचा, भरपूर एन्जॉय करा म्हणून. सो चला म्हटलें आयज एन्जॉय करपाक भायर या आनी तुमकां आयज फूल टू धमाल ब्लॉग पळोवंक गावतलो. भरपूर एन्जॉय करता तो. सो पळोवया कितले शूट करता ते. कारण मेन म्हटल्यार एन्जॉय करूंक जाय, त्याच बरोबर ब्लॉग बी करूंक जाय. बट हांव करतलें तुमकां लागून ब्लॉग. सो चला तर मागीर मेळटा तुमकां. भरपूरशी तयारी करूंक जाय, बॅगां बीन पॅक करूंक जाय. सो मेळटा तुमकां त्या म्हणसर बाय. ही पळयात आमची बॅगां 1 2 3 4. सो बॅगां आसा सद्या आनी कोण तरी येता हांगसर. सो बॅगां जाली आनी फायनली आमी रेडी जाली. आतां आमी भायर सरतली. ऑलमोस्ट सगळें सेट आसा. आनी ही पळयात मम्मी हाय कर मगे सगळें. हाय गुड मॉर्निंग. कर 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 बेगीन. हाय गुड मॉर्निंग. सो गुड मॉर्निंग म्हणटा तुमकां आनी भरपूर एक्सायटेड आहा सगळी एन्जॉय करपाक. सो पळोवया संजय बीन येयल्लो आसा थंय. सो ही बॅगां व्हरूंक जाय न्हय थंय. सो पळोवया हांगसर येता जाल्यार तो. आनी गडबड जाली सामकी, भरपूर गडबड जाली. सो तरी बट सगळें बरें जालें, सगळें घेतलें आनी भायर सरली काय ना एक विसरोंक जाता ना. तुमच्या बरोबर जाता की ना आमच्या बरोबर तर अशेंच जाता, एक विसरपाक जाता. सो तरी बट सगळें घेतलें आमी. आनी हो पळय संजय येयलो. संजय हिरो मरे शी. हाय कर मरे सगळें. खंय वयता आयज ना. सो गायज फायनली सगळें सेट आहा. चला आतां या भरपूर एन्जॉय करूया ना. ओके चल. मिरामार बीच पावली. सो आमी ना मिरामार बीच येयली जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें लास्ट व्हिडियोन. आनी तेच बरोबर आमी हांगसर येवच्या पयलीं ड्रेसअप बीन चेंज केलो आनी आतां आमी उदकान वयतली म्हणजे न्हांवपाक वयतली. सो गाडयेन न्हय ब्लॉग एक्चुली हांवें कंटिन्यू करूंकूच ना कारण म्युजीक बी चालू आसली आनी कॉपीरायट येतलो तेका लागून. आनी मेन म्हटल्यार सगळीं म्हटल्यार पयलीं कम्फर्टेबल जावनी तेका लागून म्हटल्यार आतां ब्लॉग घेवया. सो फायनली आमी मिरामार बीच येयल्या न्हांवपाक. ऑल टायम म्हाजो फेवरेट बीच आनी सद्या तितले लोक तर दिसना. आनी मेन म्हटल्यार येवच्यान आमी कपडे चेंज करपाचें काम पयलीं केलें मागीर म्हटल्यार बाकीचें पळोवया. सो कळटलेंच तुमकां आनी एक कोण मेंबर येयला तो. सो टोटल आमी 4 जाणां येयल्या आनी एक आसा तो 5थो मेंबर. सो टोटल म्हणूं शकता तुमी 5 मेंबर येयल्या. तेतून फॅमिली मेंबर 4 जाणां आसा आमी. हांव मम्मी संजय आनी एक मेंबर. आतां तुमकां फुडें दाखयता मागीर. आनी हो पळयात बीच. सो सद्या कमी दिसता गर्दी, चड अशें दिसनात. सो हे पळयात खाली खाली दिसता न्ही. पळयात मम्मीन ड्रेसअप चेंज केलो. सो आतां उदकान या. सो गायज ही पळयात तेंच्यांनी हांगसर एंट्री मारली उदकान आतां. आनी पळयात आई आसा, आई म्हणजे संजयाची आई. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. सो टोटल 4 मेंबर आसा आमी. आनी हे पळय उदकान मम्मीन बीन एंट्री मारली आनी लोक न्हय कमी दिसता. लोक ना आयज चड. सो कोण अशें दिसता कोण न्हांवपाक चड ना. हे पळयात आनी तितलो बरें दिसता ना. थंड व्यू असो आहा. हे पळयात मम्मी थंय बसली ती पळय.
ए हांगासरूच लागीत राव. आणि येवच्या आयन मम्मी बसली सकय लारा बरी येता सामकी भायर. आणि तो भायर संजय विचार येयला बरे. आणि भायर मम्मी हांगसर आसा आणि आई हांगसर आसा. हांव एन्जॉय करता मरे. आयज तुमकां आवाज येवचो ना कारण वाऱ्याचो आवाज चड येतलो आणि लारांचो आवाज चड येतलो. आणि हे पळय आणि सगळें अशें दिसता प्लेन अशें दिसता हांगसून. सो चला आता एन्जॉय करून स्टार्ट करूया. सो गायज तिगाय पळय लायनीन बसल्या आणि लारा आसा न्हय ती मातशी म्हणटात तशी बारीक येता बरी मोठी येयनात. सो नॉर्मल अशी. आणि हांव अशें बसला तेंची व्हिडियो घेवपाक. कशी पळय आणि एक्चुअली न्हय आमी खूब जाणां येतालीं पण ह्या वर्सा न्हय सगळीं बिजी आहात तेका लागून आमी चौकांत येयल्या सामकी. नाल्यार सगळीं येतालीं संजयची भयण बीन सगळीं तेन्ना मजा येताली सामकी. बट ह्या वर्सा न्हय ती सगळीं बिजी आसा कामांत तेका लागून तेंकां येवंक गावना. आतां लारा मातशी मोठी येता. आतां मोठी येता न्हू. पळय आतां लार कशें बसतले ते. बरें कमरेर बसोंक जाय जाल्यार बरें दिसता. कमर बीन दुखता जाल्यार. सो गायज आमी न्हय हांगसर बसले आणि आई आणि मम्मी थंय एन्जॉय करतात. आणि आमी बीन एन्जॉय करतात. आणि एक्चुअली खूब जाणां येतालीं आमी बट ना ह्या फावट सगळीं बिजी आसा. सो तेका लागून तेंकां येवंक गावोंक ना न्हू रे. कितें नाल्यार मजा येताली भरपूर. ती येवंक जाय आसली न्हू सगळीं. एक्चुअली तेंकां न्हय मागीर येवपाचें आसलें बट मागीर तुका विचार घेवचें ना एंडींग मागीर ते बंद करतात आणि सद्या पावस बी चालू आसा तेका लागून येवंक ना. म्हणजे आमी मागीर प्लॅन करूंक ना. मागीर प्लॅन केल्लो जाल्यार मागीर एंट्री नासतली आसली. आणि मम्मी आणि आई दाखयता कितें करता ती. आणि संजयची आई बीन येयल्या न्हू रे. हय दाखयता तुमकां कितें करता ती. ती पळयात मम्मी आणि आई थंय बसल्या. हाय कर मगे. ती पळयात हाय करता तुका थंयच्यान. आनी ती बरी एन्जॉय करतात. ती बोट पळयता तेंच्या फाटल्यान लांब न्हय बोट आहा. आनी ती बोटीक पळयतात पळयात दोगांय बोटीक पळयतात. हे पळय लार येयले हांगसर. आमचे कडेन लारा येता ही पळयात. आमी एक्चुअली उदकान बसलेली आमी तिगाय मम्मी आनी आई. संजय नासलो. संजय आमचो व्हिडियो घेतालो आणि संजय लांबूच रावता कित्याक तेज्या पांया खातीर. तेका तिगायनी सांगला तूं लांब वचपाचो ना लागींच बसपाचो म्हणून तेका भायरूच बसयला. आणि आमी थंय तिगाय मज्जा करता सामकी बसून उदकान. आनी लारा मातशी कमी आहा दाखयता पळयात तुमकां. चला आई कडेन बीन या. यो मरे तूं यो मरे. यो मरे थंय यो मरे आमच्या वांगडा. चल यो. सो काय चला तेंचे कडेन या. एक बार सई पळयात बसले दोगांय आणि बरी एन्जॉय करतात. लारा पळयात कसली घेतात ती. मोठी येता गे लारा. आता मोठी येता. दोगांय बसले पळयात आणि संजय पळयात हांगसर बसला. लारा मोठी येयनात न्हू. मागीर येतली. आता सद्या बारीक आहा. सो गायज लारा सद्या नॉर्मल आसा. हांव बसता उदकान नॉर्मल आसात. नॉर्मल अशी येतात. आणि लोकूय ह्या फावट कमी आहा. लोक सद्या आयज कमी आहा न्हय. सांजच्या टायमार खूब गर्दी जाता.
आता कधी या इंटरव्ह्यू झाला सो काही भरपूर नाही सगळे एन्जॉय करतात आणि तिथून हांव थोडे क्लिप्स घेता आणि सायड बाय सायड एन्जॉय बी करता. सो ही पळयात बरी एन्जॉय करता आमी चौगाय जाणां. सो सध्या फॅमिली टायम चालू आसा एकदम फॅमिली टायम चौगाय आमी एन्जॉय करता. बरें सो मदीं मदीं थोडे क्लिप्स घेता आणि सायड बाय सायड एन्जॉय बी करता. एक उदक न्हाण येयली आणि आता वयर येयल्या मातशी रावतली आणि परत एक उदक न्हातली आणि मागीर जेवपाक वयतली आणि पॉसिबल जाता इतलें शूट करता बट एन्जॉय करता करतना शूट करपाचें विसरता आनी सगळे तो पळयात थंय एकलोच आसा उदकान आणि आमी दोगांय म्हणजे आमी तिगांय भायर सरली आणि हांगसर पळयात लारां पळयात बारीक सामकी चड लारां ना आणि त्या दिसना शूज धुतला आता कपडे धुतात तो पळयात. हय हय संजय तो आपले हितून एन्जॉय करपाक कपडे धुता त्या दीस शूज धुताला आता कपडे धुता कपडे धुता कपडे धुता संजय कपडे धुता हांगसर काय पळयात. सो सध्या मातशी रावतली आमी आनी मागीर जेवतली आनी जेवपाक आमी कितें कितें हाडला तें तुमकां तर शुअर दाखयतले. भरपूर बरें हाडला आमी. सो सांजच्या टायमार भरपूर गर्दी जाता ना आतां सद्या कोण ना पळय हांगसर बसले आनी आतां सद्या पावस बी पडटा ना तेका लागून ते अशें म्हणजे चड फुडें बीन वचोंक दिनात. 2-3 दीस अलर्ट केल्ले ना तेका लागून. टी-शर्ट मात्र घेतले गेले ये गो वद लागता कदने सॉफ्ट ड्रिंक पार्टी घे तुका सॉफ्ट ड्रिंक. मामा यहाँ सब चिल कर रहे चिल कल है स्प्राइट यहाँ से भी एक और लगती है भूत कैसे आते स्प्राइट भी आता लागली हाय लागली 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 काय म्हणून विचारलं. स्प्राइट लागली स्प्राइट नॉर्मल ती पाऊस येतलो ना गे सांगतो येतलो अगो तशी डायरेक्ट उपाधी मारली थंड नाही गरम झाली, गरम गरम. झाली. परत येयली उदकान आणि आता परत बसतली. हे आमचे सेकंड उदक. गाडी स्टार्ट मारता मार पळय कशी मारता संजय गाडी स्टार्ट मारता. आणि आता परत सेकंड उदक न्हातली आणि मागीर जेवूंक वयतली. सगळेकडे पळयात प्लेन दिसता सामके. हे पळयात मम्मीक पळयात हा तुमकां सांगलेलें न्हय मम्मी उदकान एकदां देवत न्हय जाल्यार पळयात मम्मी पळयात. अय खंय गे हिका पळयात कशी न्हाता ती सामकी त्या भाशेन म्हणटात तशी. अय खंय गे विचार खंय ती सद्दां घरान आसता म्हणून आयज एन्जॉय करता काय. सॉफ्ट ड्रिंकाचो नेट येयलो तिका हय गे सॉफ्ट ड्रिंकूच मगे ते सॉफ्ट ड्रिंक पिले तो नेट येयलो तिका सॉफ्ट ड्रिंकूच मगे काय म्हणून विचारता तिका. सो हे सेकंड उदक न्हातली आनी मागीर वयर वयतली आमी जेवपाक आनी मागीर मातशी सांज जाल्या उपरांत परत आसली तशी सकयल येतली. सो गायज फायनली
फायनली आम्ही आता जेवपाक वयता. सो गाडयेतले जेवण बीन हाडूंक वयता आणि गाडी पार्किंग मातशी आमी लांब केलें. सो आनी नाही रे आता गरम गरम लागता सामको रे. ही जी आसा न्हय ती बरी रेव तापल्या सामकी गरम गरम लागता. सो जेवपाक भरपूर बरें बरें आसा. सो तरी आमी आनीक हाडटाली. कितें हाडलं? होय मरे मागीर बरी मोठी सुंगटां आसा. मागीर आनी कितें आहा आंबे आसात आनी कितें आहा शीत आसा. हरशीं आमी न्हय पुलाव बीन हाडटाली बट ह्या फावट आमी चौगात आसा म्हणून नॉर्मल शीतूच हाडलें. नाल्यार पुलाव बीन घेवन येताली. चिली आसा आनी कितें आहा इतलें आसा. विसरलें जाल्यार मागीर तुमकां कळटलें कितें कितें आहा. आईन न्हय पांय पयलीं सुकयले वयर येवन न्हू. आनी आमी आसले मम्मीची चपलां पळय कितें जाली. रेव लागली सगळी. सो मातशें वगत न्हू पयलीं वयर येवंक जाय न्ही. खाली बॉटल भरून घेऊन जातली. आमी सांगता करपली खंय नुस्तें कशें खारें कशें करपलेलीं आहात आमी. आनी हांगसर पळय सगळें खाली आसा. आमी जेवपाक बसली आनी लकीली म्हणटा तशी आमकां प्लेस बी बरी गावली. आनी आयज आमगेर स्पेशल म्हणजेच आमी बिचार कितें कितें हाडलां न्हय तें बीन तुमकां दाखयता. कारण तुमी बीन एक्सायटेड आसली न्हय आमी केन्ना बिचार येतली केन्ना ब्लॉग येतलो असो. सो दाखयता तुमकां. ही पळय हांगसर सगळीं जाणां जेवपाक बसल्या आनी संजयान तर स्टार्ट बी केलें मरे तुवें. सगळ्यांक आपय मरे जेवपाक आपय मरे सगळ्यांक. सो गायज हे पळय कितें कितें हाडलां न्हय बिचार तें दाखयता तुमकां. सो हे पळय दोनूय प्लेटी आसा संजयाची आनी म्हाजी. सो चिकन ग्रेवी आसा, सुंगटां फ्राय केल्ली आसा, चिली आसा, ब्रेड आसा, शीत आसा, मागीर लिंबू आसा, त्याच बरोबर आंबे बीन सालद बीन सगळें आसा. सो तांकां डिस्टर्ब करिया नाका तुमी स्टार्ट करा जेवपाक. सो आनी कितें म्हणी स्टार्ट केल्लें ऑलरेडी. जेव तूं तांकां डिस्टर्ब करिया नाका सगळ्यांक जेवनी. आनी एक मेंबर आसा तोय बीन दाखयता. हो पळय तो हांगसर जेवपाक बसता. हाय कर मरे. सो जेव तूं. सो ताकाय बीन डिस्टर्ब करिया नाका सगळ्यांक जेवनी. त्याच बरोबर हांव बी जेवता. सो चला जेवपाक बसता. तुमी बीन येयात जेवपाक आनी त्याच बरोबर म्हणटा तशें तुमी व्हिडियो थ्रू एन्जॉय करा. आमी रियल हांगसर एन्जॉय करता. सो गायज फायनली आमी जेवली आनी भरपूरशें जेवण एक्स्ट्राय बीन आसलें. सो आमी पेट्यांक बीन घातले आनी आतां म्हणटा तशें आयदनां बीन सारकी दवरूंक जाय न्हय ती दवरता. हांगसर बसल्या. सो भरपूरशें जेवण एक्स्ट्रा घेवन येयल्ली आमी आनी त्याच बरोबर आमची सदांचीच वयताना आयदनां एक्स्ट्रा आसतातूच. कारण कोणूय सपोज जेवण बीन कोणाक ना म्हणजे अशें कोणाक जेवण बीन जाय पडलें जाल्यार दिवंक गावता ताका लागून. सो आसली तशी आमी आतां उदकान वयतली परत न्हांवपाक आनी तेच्या मागीर सांजच्या टायमार 5-5:30 बीन म्हटल्यार घरा वयतली. आनी चपलांची बीन हालत ना एकदम म्हणटा तशी. धुवंक जाय बरी चपलां ही पळय चपलांची हालत बीन पळय कितें जाल्ली आहा ती. सगळी कडेन रेंव 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 आनी बरी मजा केली आमी चौगांयनी. सो भरपूर म्हटल्यार भरपूर मजा केली. कारण दोगांयचे एक्चुली ना सांगपाक गेल्यार दोगांयचे एक्चुली सिंगल पेरंट्सूच आहा. संजयाची आई बीन एकलीच आहा ताका पप्पा ना आनी त्याच बरोबर म्हाकाय बी. सो मेन म्हटल्यार आमची जबाबदारी अशी आसता की आमच्या पेरंट्सांक हॅप्पी दवरप. आमच्या पेरंट्सां वांगडा आमी कितली लायफान बिजी आसली तरी थोडो तरी टायम काडून आमी आमच्या पेरंट्सां बरोबर एन्जॉय करप एक दीस तरी भरपूर असो. आनी मेन म्हटल्यार दोगांयकू म्हणजे मम्मीक आनी आईक दोगांयकू हॅप्पी दवरप. सो ही मेन जबाबदारी आसा आमची. कारण खंय ना खंय तेंच्यांनी तेंच्या लायफान भरपूरशे त्रास काडले आसतले. सो आतां आमचो टायम आसा आमी तांकां हॅप्पी दवरप. सो ताका लागून आयज आमी भरपूर बरो प्लॅन केलो आनी तांकां तुमी
एन्जॉय करा म्हटलं दोगांनी तुमच्या भशेन जाय तशें तुमी एन्जॉय करा. सो असो हांवें आनी संजयान प्लॅन केलो. सो तुमकां कळत आसतलें. तर आमी जेवली बीन आनी मातशे वक्तान मागीर आसले तशें उदकान वयतले. आनी हांगसर न्हय जे कावळे आसा पळय ते म्हणजे बिचार सगळ्यात कावळे असतात. सो हांगसर कावळे आहात न्हय एकदम म्हणटा तशे जेवपाक बी दिना सारके. तरी आमी तांकां घातलेलें जेवण आनी पळय जालें पॅकींग करता आसले तशें. जालें जेवण आतां पॅकींग. आमो खाता रे तो एक खाता मरे तो बाय आमो खाता आमोय खाता मरे तो न्हू. तुवें आतां पयले केस म्हणजे केस कितें कापले कितें पळय इतले जाता पळय आं. केस हे पयलीं कशें आसले पळय काय बरे केस बरे आहा न्हू. पळय आई सांगता आई म्हणजे केस कशा संजया केस कशा कितें कापले काय म्हणटा. अरे हेअरफॉल जातात. तो लग्ना कडेन हांवें स्प्रे यूज केल्लो न्हू केसां ते हांगसून खूब खड्डे जाले. हांव केस गेले म्हाजे. पूण इतले कट केले गो. मम्मीन केले केस कट. तुवें केलं आसूं वाडटले रोखडेच. आतां कशें दिसता पळय पयलीं कितले आसले इतले इतले आसले न्हू. बरें आसले इतले इतले मागीर आतां कट वाडटले म्हाजे रोखडे. जाल्यार खड्डेच कर मग सो गायस संजयाचे रिएक्शन पळयात केसा बद्दल कसले आतां. चल सामान कळ्ळें ना कॅमेरा पुरती इतलेच रिएक्शन आसतले ते. कॅमेराच्या फाटल्यान हे रिएक्शन आसतले ते न्हू. आनी हांगसर न्हिदलेली पळय दोग हांगसर बसले.